जाली 600 लोकांची बसका. शासनाचो उपाय काडिनात तो मेरेन कोयर उडोवपाक दिवचे नात. गावातल्या लोकांनी केलो निश्चेव. काणकोणा उपरांत आता सांगेतूय IITक विरोध. शेतकार म्हणतात प्रकल्पाक लागून पर्यावरण आणि गावची चीण डोक्यान. मडगांवकारांनी घेतलो मांडोचो आस्वाद. रवींद्र भवनात शेगीत दुसऱ्या वर्सा केले आयोजन. ग्लोरी कोंकणी सिनेमाचेय जाले प्रदर्शन. संतोष ट्रॉफी जिखिल्ल्यांचो केलो भोवमान. येवकार, हांव सुवर्णा खेडेकर. पळोवया खबरो विस्तारान. IITन शिकप म्हणल्यार प्रतिश्ठेची गजाल, पूण गोंयान IIT सुरू जावपाक कठीण जाला. आदी काणकोणा ताका विरोध जालो. उपरांत सांगेकारांनी सांगे IIT प्रकल्प सुरू करपाक विरोध केला. ह्या प्रकल्पाक लागून पर्यावरण, शेतां आनी गांवांतले गांवपण शासना खातीर काबार जातले. देखून 2 जण सोडल्यार भोवतेकांनी आयतारा जाल्ले बसकेन ताका विरोधच केलो. सांगे येतल्या IIT प्रकल्पाचे बाबतींत म्हायती दिवपा खातीर सांगेचो आमदार प्रसाद गांवकारान आयतारा बसका आपयली. हो प्रकल्प कशे तरेन लोकांच्या बऱ्या खातीर हे पटोवन दिवपाचो ताणें यत्न केलो. काणकोणांत जशे जाय आनी नाका म्हणप्यांचे गट जाल्ले, तशेंच 2 गट हे बसकेतूय दिसून आयले. एक रान असं मिळवत there you have flora, fauna, animals असतात, plants असतात. It helps in seepage of water, groundwater. So आमचे रान म्हणल्यार लॉस कितले दिसपा जाय. We have to preserve this. रान म्हणून this region is coming under Western Ghats and we have to be proud of it. आमका अभिमान दिसपा जाय की आम्ही Western Ghats आसा म्हणून. We have to do research on this. हे एरिया कितले झरे आसा. How are they contributing to the water, to the rivers? हाजेर कोणी स्टडी केल्या? आम्ही सांगतात होतात सांगे गांव आख्खे सावत सोडतात आणि जे कोण सॅक्रिफायस केले ते लोक तांकां आतां परिणाम कळटा. 32-33 वर्सांनी तो परिणाम आतां दिश्टी पडटा. आतां तुमी खूब जाण आनी वयता आसतले पळयला आसतले कुर्डी एक कितें बिकम अ पिलग्रिमेज सेंटर. सगळे वसाड सगळे बरें दिसता. सगळो हे ट्युरिस्टांच्यो लायनी लागतात. मार्च एप्रील एंड म्हणल्यार आनी पावस पडटकीर ते तळे पळयल्यार स्विट्झर्लंडाक फाटी घालतात आमची एरिया. आतां ते सगळे जाले ते लोक ते भोगतात. IIT आमच्या साहित्य गावात नाट्य नाटक सकाळ 2 वरांचेर दोंगर घालतात. नाट्य नाका IIT. उत्सुकता आसा ऑटोमॅटिकली ही सराउंडिंग जी इन्स्टिट्यूट आसात ती इन्स्टिट्यूट बिल्डअप जातली. तातूंत भितर बरो वर्कफोर्स येतलो, बरो इंथुजियाझम येतले आनी गोंयचे भुरगे आसा ते कॉम्पीट करपाक लागतले हे निश्चितपणान. आमी जेन्ना पळय कोणी बरो क्रिकेटर सचिन तेंडुलकर, युवराज किंवा ताका आमी गोंयांत कितें हाडटात की गोंयचे टॅलंट वाडपा खातीर. आनी आमी सदांच म्हणटात की ते आयले नंतर हांगा ह्या भुरग्याक स्फूर्ती मेळटा. तशेंच गोंयांत भितर सांग्यात भितर IIT जाले नंतरही ह्या भुरग्याचो जो एन्थुजियाझम आसा, उमेद आसा आनी त्या दृश्टीन वाटचाल करपाचे ते टेक्निकल नो हाव तांकां बाकीचे प्रोसिजर्स आसात हे सिम्प्लिफाईड प्रोसिजर कळपाक लागतले. म्हणजे मत आसा की आमी परत एक फावटी खंय जावन जाय हाचेर डिबेट करुया. म्हणजे झगडी करनासतना डिबेट करुया. एक मनान प्री डिटरमाइंड आमचे मत फिक्स करून आयले आसात विरोध करतले म्हणून. हे काढून उडून लेट अस ओपन अप अवर माइंड आणि डिस्कस करूया. एक विषय आसलो की लोकांक थोड्या जांक विरोध आसा थोड्या लोकांचो आनी खुबशा लोकांचो हांगा ताका सपोर्टीव बी आसा. पूण म्हाजे विशय असो आसलो की आयज आमी हे एकंदर सगळ्या लोकांची मत आयकलें कित्याक आयजचो फोरम जो आसा तो ओपन दवरलो आमी. जाका विरोध आसा ताणी विरोध उलोवचे, जाका विरोध ना ताणी ओपनली आपली कितें आसता उलोवचें म्हणून. आनी सगळ्यांनी आपले विचार बरे मारले कडेन आसा. आतां जे विचार मांडले कडेन आसा ते विचाराचेर जर आमी मंथन करतले, जर तेजें चिंतन करतले आनी हे IIT म्हळ्यार कितें जर फुडें जर वतले जायत जाल्यार आमकां सगळ्यांक मेळोन ही आमकां करपाक जाय. ते करता जाय जाल्यार सगळ्यांचे आज विचार मांडले पडले. ते विचारा प्रमाणे आमी आज ठरयले कडेन आसा की एक ल्हानशी कमिटी आमी घेवची, जे आमकां उपत दिता तेंगेले लोकांक घेवचे, आमचे बरोबर कोण आसा ते लोकांक घेवचे आनी ऑफिशियल्स पळय कोण आसा तेंचे कडेच्यान आमी उलोवपाक सोदतात. कळ्ळें? ताका लागून आयज आमी सगळें मुद्दम बैठक दवरले कडेन आसा. सावड्डेच्यान आमचो खबराकार प्रहर सावड्डेकार. सोनसड्या वेल्या कोयराचो हुलोप वाडत चल्ला.
वाठारांतल्या सुमार 600 लोकांनी ते सुवातेर कोयर उडोवपाकूच विरोध केला. जो मेरेन कोयराचेर सासणा खातीर उपाय काडिनात तो मेरेन वेगळावप नाशिल्लो कोयर उडोवपाक दिवचे ना अशी शिटकावणीच तांणी दिल्या. फाटले सप्तकभर सरकार सोनसड्यावेल्या कोयराच्या प्रश्नाकडेन झुजता पूण आजून उपाय सापडूंक ना. सप्तक जालें सोनसड्यावेल्या कोयराचो विशय पेटत आसा. सोनसडा वाठारांत लोकवस्ती आसा. उजो लागल्या उपरांत जायत्या जाणांची भलायकी इबाडिल्ल्यान उपचार करपाची पाळी आयली. 5 दीस उजो पालोवपाचे वेगवेगळे यत्न केल्या उपरांत निमणे कडेन उदक आनी मातयेचें मिश्रण वापरून उजो पालोवपाचे यत्न चल्ल्यात. उजो पालोवपाच्या यत्नांक 70% यश आयलां अशें अतिरिक्त जिल्लोधिकाऱ्यान सांगलें. फाल्यां मेरेन उज्याचेर नियंत्रण येतलें असो विश्वास ताणें उक्तायलो. First we'll take a resolution to clear the garbage. जोपर्यंत डंप क्लियर जायना आमगे एजिटेशन बंद जायना. सेकंड, जरी तो गार्बेज हाडटा तूं गार्बेज ट्रिटेड हाडना तुका वयर घालपाक दिनाय आनी ट्रिटेड हाडटी तुका डंपाचेर घालपाक दिनाय. हेज्या मुखार डंपा भितर गार्बेज वचपाना. Other alternative thing, they have only segregated garbage should come here. Not mixed garbage. How can you help in that? I will put it up to the municipality. I will inform them. कोयर मीटिंग HPCC चीफ मिनिस्टर क्लियर केला. हांवात पडकी दवरला चीफ मिनिस्टर क्लियर केला तुका गार्बेज घालपाक दिवपा नाय. The moment you bring non-segregated garbage, we will not allow you to take it up. And if you bring segregated, it has to be treated. This has been told to the chief minister. The additional collector Agnella Fernandez said that the fire is under control to an extent of 70% and he was hopeful that by tomorrow the fire will be extinguished. Watch. About 70% we have controlled now. The main fire has been put out. The smoldering, which are the trap gases, are still going on, but for 70% we have managed. As of now, we will continue till the late night. We will try to control it even more. And what is left will finish it up by tomorrow. Hopefully by tomorrow everything should get over. सोनसड्यावेल्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेकार. सांकवाळ पंचायत वाठारांत प्लास्टिकाच्या वापराचेर बंदी हाडल्या. आयतारचे खाशेले ग्रामसभेन तसो थाराव पास केलो. प्लास्टीक आनी कोयरा कडेन संबंदीत प्रश्नाचे बाबतींत चर्चा करपा खातीर खाशेली ग्रामसभा आपोवपाची सुचोवणी पंचायत संचालनालयान दिल्ली. सांकवाळचे हे ग्रामसभेत प्लास्टिकाच्या वापरा संबंधात आरती-परती चर्चा जाली. पंचायतीन लोकांक कपड्याच्यो पोतयो फुकटात वाटच्यो उपरांत लोकांक तसले तरेच्यो पोतयो विकते घेवपाचें आवाहन करचें. गांवांत प्लास्टीक बंदीचेर बंदी घाल्ल्याचे लोकांक कळीत करचें अश्यो सुचोवण्यो आयल्यो. जाल्यार गांवांत येवपी भायले लोक दुचाकी वयल्यान कोयर हाडटात आनी गांवांत उडयतात अशें उपसरपंच कविता कमलान सांगलें. कचरो येता आमचे जुवारीचेर तो आमचो कचरो नासता तो भायरचो कचरो येता. आमचो हिंगा कितें बी आसतात डोर आमचो गार्बेज कॉन्ट्रॅक्टर आसा तो येता घरा कलेक्शन करून व्हरता तो कचरो. लोकां आसा जायतीं लोकां येता एक्टिवा घेवन येता गाडी घेवन येता भायरचो कचरो येवन उडयता आमच्या हिंगा. तर आमी कितें करपाचें? आमी जायते लोकांक धरला आमी जायते लोक वॉर्निंग बी दिला तांकां आनी सद्या आमचे कडेन गार्बेज डंप करपाक जागो ना. ते एक मेन प्रॉब्लम आसा आमचो. तर बी आमी आतां आनी मातशे दिसान आमचे सॉल्व जातलो तो जागो तें म्हणपाक. आयज आमचोच गांव आमी निवळ दवरनात आमचें घर कितें निवळ दवरतले आमी? आपल्या घरा कडेन बेश्टेच उडयता ना न्हू तेच आमी म्हणटले मॅसेज दिवपाक. ऑर्डर इशू केल्लो की ऑल गोवा पंचायतीक ग्रामसभा स्पेशल कॉल आउट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रामसभा कॉल आउट करून रेजोल्युशन एडॉप्ट करपाक. रेजोल्युशन हे फक्त प्लास्टीक बॅन सेल ऑफ आनी यूज ऑफ प्लास्टीक बॅन इन ज्युरिडिक्शन ऑफ ईच पंचायत एरिया. सो हाजे फुडें आज आमी आमचो ग्रामसभा जे मेंबर आशिल्ले युनियनचं रेजोल्युशन एडॉप्ट केलां की आमच्या ज्युरिडिक्शनान जे विलेज पंचायत सांकवाळे आसा तातूंत एन्टायर शॉप्स जावं एस्टॅब्लिश जो कोण प्लास्टीक वापरता ताजेर कायमची बंदी हाडपाची. सांकवाळच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. गोवा मायल्स एप्स टॅक्सीवाले आनी थळाव्या टॅक्सीवाल्या मदीं बरेंच पेटलां. कोलवा विरोध जाल्ल्या उपरांत आतां हणजूण पंचायतीनूय पंचायत वाठारांत ह्यो टॅक्सी नाकात असो थाराव घेतला. जाल्यार एकमेकांच्या पोटार मारचे बदला आमी हातीन हात घालून वेवसाय करुया असो उलो गोवा मायल्स एप्स टॅक्सीवाल्यांनी थळाव्या टॅक्सीवाल्यांक मारला. हणजूण पंचायत वाठारांत गोवा मायल्स एपाच्या टॅक्सींक बंदी घालची असो थाराव हणजूण पंचायतीन आयतारा घेतलो. ही खाशेली ग्रामसभा आपयल्ली. गोवा मायल्स एप्स टॅक्सीवाले 67D हो गोवा वाहन 1988 कायद्याचो भंग करता अशें हणजूणकारांचें म्हणणें.
regarding Goa Miles app-based taxi service illegal operation within jurisdiction of Anjuna Kaiswa Village Panchayat. Second allo regarding hop on hop off bus service illegally operating within jurisdiction of Anjuna Kaiswa Village Panchayat. खूप जाणांनी एक इश्यू काढलो की हे जे बिझनस हे ॲप बेस्ड गोवा मायल्स ते आमचे खूबशे टॅक्सीकारांचे बिझनस पिड्यार जातले, तेंचे लायव्हलीहूड एट डेंजर आसतले आनी जे आमचे एम्प्लॉयमेंट हितून ते आमचे भुरगे बेकार उरतले. सो तेणींनी एक रेजोल्युशन घेतलां, हे गोवा मायल्स ॲप बेस्ड कंपनी त्यो बंद करच्यो एटलिस्ट फॉर अंजुना ज्युरिडिक्शन. आमी आज सगळे जमलेले ग्रामसभेक गोवा मायल्साक लागून रेजोल्युशन घेवपाक. सो वी आर फायटींग अगेन्स्ट गोवा मायल्स बिकॉज इट्स रनिंग इल्लिगली आनी आमचो सगळ्यांचो हांगर बिझनस पिड्यार करता ते कळत. आनी आमच्या हातीन कितें जातला लिगली वील फायट अगेन्स्ट गोवा मायल्स टू स्टॉप गोवा मायल्स एंड ऑल द ॲप बेस्ड एग्रिगेटर्स. तांचें पोट तशें आमचें पोट, तांकां फॅमिली आसा तश्यो आमकांय. आमी बेकायदेशीर टॅक्सी वेवसाय करिनात. विरोध करचे बदला आमी हातांत हात घालून वेवसाय करुया. गोवा मायल्स ॲपाच्या टॅक्सीवाल्यांनी थळाव्या टॅक्सीवाल्यांक उलो मारला. कोलव्यां शेनवारा थळाव्या टॅक्सीवाल्यांनी गोवा मायल्स ॲपाचे टॅक्सीवाल्या मदीं पेटिल्लें. आमदार चर्चिल आलेमावान थळाव्या टॅक्सीवाल्यांची बाजू घेतिल्ली. We have permission from the GTDC to go ahead and operate, okay, and park our vehicles inside the premises of the GTDC very clearly. Not just in Kolva where the incident happened yesterday, but in all GTDCs throughout Goa. तुमचे पोट आसा, आमचे आसा, सगळे पोटा खातीर करता, सगळे फॅमिली खातीर करता. So we will go ahead and continue doing that. At the same time, kindly do not go ahead and create all of these issues for us, because then we've started taking an action. We will continue taking action. तुमची फॅमिली आसा, आमची आसा, we are doing it for you. Okay? So we are here to extend our hand. Please join us. If you don't want to join us, you do your business, let us do ours. आमचे सगळे ड्रायव्हर जयपूर आसा, everybody is from Goa. We are not here to go ahead and take away your business. We are here to do business together. So let us do it together. हणजूणच्यान आमचो खबराकार संदीप कामोलकार आणि कोलवेच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेंकार. कमिशन आणि पर्सेंटेजीक लागूनच माशेलांतलो बस स्टँड तसोच पडून उरिल्लो असो आरोप कला आणि संस्कृती मंत्री गोविंद गावडेन केलो. बरोच तेंप उक्तावण वेळे पडून उरिल्ल्या माशेलच्या नव्या बस स्टँड प्रकल्पाचें आयतारा दबाज्यान उक्तावण जालें. उक्तावणाक थळावो आमदार आणि कला संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे बरोबर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, कदंब महामंडळाचे अधिकारी, थळावो सरपंच, पंच वांगडी सगळे हजर आशिल्ले. बस स्टँडाचे उक्तावण आडावन दवरिल्ल्याचो आरोप करतना गावडेन आदलो आमदार आणि आदल्या भौशीक बांदकाम मंत्र्याचोय फोग काडपाची संद सोडली ना. म्हणजे बरोबर ऑफिशियल जो स्टाफ आणि त्या डिपार्टमेंटाचे कर्मचारी जर करपाक जर शकता जाल्यार 2 वर्सांचो अनुभवूच न्ही, फाटले कितलेशे वर्सां जे PWD सोडूनच न्ही, डोंबळे दर ते ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट सुद्धा ताजेच कडेन आशिल्लें, कित्याक जावपाक शकलें ना. म्हणजेच हेजो अर्थ एकूच आसा की लोकांक ते उंताक मरप. लोकांचे आमकां कांय पडलें ना, आमकां पडिल्लें आसा फक्त तें कमिशन आनी आमकां पडिल्लें आसा तें पर्सेंटेज. तांकां मेळ्ळें म्हणजे तांची पोटां भरली. ही वस्तुस्थिती आज हीच जाल्ली आसा. खास करून म्हाका मार्शलाच्या रहवास्यांक सांगपाक जाय आनी ताजे ते भक्त जे आसा ते सोशल मिडियाचेर काही गोष्टी बऱ्यो आसात तांकां सांगपाची गरज आसा. हो प्रश्न आतां तुमी उपस्थित करात. म्हणजेच तुमचे जे आमदार म्हणून जे निवडून दिल्ले आशिल्ले तांकां कितली लायकी आशिल्ली हे आजच्या ह्या हेजे वयल्यान दिसून येता. ढवळीकर भावांचेर टिका करतना गोविंद गावडे पत्रकारांचेरय लवणलो. पेड घणसाबैल जावं नाकात असो सल्लो ताणें पत्रकारांक दिलो. पळयात. प्रियकरांनी जे लाथाडलेले मनीस शिरोडकरांनी चमचमीत दाणे मारलेले आहा. सलाम करता हांव त्या शिरोडकरांक ज्यांनी आपलो स्वाभिमान आणि अभिमान कोणा फुड्यान घाणाक दवरना. प्रियोच्या बरोबरूच दुसरे मतदारसंघात स्वाभिमानात जागो जाल्लो आसा. स्वाभिमान शब्दाचो नारो आज संबंध गोंया भितर आज गाजता घुमता. पण काही आमचेच लोक पत्रकाराच्या भूमिकेत पत्रकारू जाता, पसरकारू जाता आणि तातून खंय तरी कितें भरकट वता. हें जावपाक जायना. वस्तुस्थिती म्हणा
आपण जे कितें करता कितें आसा तें करात. पेड जाल्ले हे गणसाबल जावं नाकात. घटक राज्य दिसा सगळे मंत्री नरेंद्र मोदीच्या सोपूत सुवाळ्याक दिल्ली गेल्ले. हे मान्य करतना सरकारी अधिकाऱ्यांचेर जबाबदारी दिवन गेल्ल्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले. तेच बरोबर तो गोविंद गावडेच्या कामांनी येतल्या राजकीय अडथळ्यांचेरय उलयलो. पळयात मुख्यमंत्र्यान कितें म्हटलें तें. घडी माननीय मोदीजींच्या शपथविधी खातीर आमी सगळे जाण दिल्लीत आशिल्ले. बट ग्रीन गोवा क्लीन गोवा हो कन्सेप्ट दवरून आमी वर्कशॉप दवरलेलो की गोंयांत फुडले वर्सभर हे घटक राज्य दिन ते फुडले घटक राज्य दिन हो ग्रीन गोवा आनी क्लीन गोवा हो कन्सेप्ट चलतलो. हाच्या अंतर्गत पुराय गोंयकारांनी आमकां सहकार्य करपाक जाय. तुमच्या मतदारसंघातले सगळे प्रोजेक्ट जे प्रोजेक्ट तुवें घेतलेले आसा ऑलरेडी काही प्रोजेक्ट फुडें गेल्या. काही प्रोजेक्टाक तुका अडथळो येतालो तो अडथळो आतां उरूंक ना. म्हाका दिसता निश्चितच जशें डायरेक्टरेट ऑफ ट्रान्सपोर्टा खातीर बरेचशे दीस अडकताले. हांव मिनिस्टर जाल्या उपरांत 13 दिसांनी सुटाव जालो. त्या उरलेले प्रोजेक्ट कदाचित 13 म्हयन्यांनी बरेचशे प्रोजेक्टूय जे आसा हे सुटाव जावंक शकतले. माशेलच्यान आमचो खबराकार महेश गोवेकार. वादावादीचे रुपांतर केस्तांवान आनी निमणे कडेन खुनान जालें. वास्कोच्या वरुणापुरींतली ही शोकांतिका. कौशलेंद्र प्रताप सिंह हो विमान दळांतलो अधिकारी आपले घरकान्नी सयत वरुणापुरीच्या नेवल कॉलनींत रावतालो. घोव आनी बायले मदीं वादावादी जाली. बायलेन ताचे तकलेर मारलें आनी तो जाग्यारूच खलास जालो. आयतारची ही घडणूक. कौशलेंद्र सिंग सद्दां सोरो पिवन घराक केस्तांव करतालो. भुरग्याकय मारबडय करतालो अशें ताचे घरकान्नीन पुलिशेंत सांगलां. तिणें दिल्ले कागाळी प्रमाण आयतारा सकाळीं तिचो घोव पिवनच घरा आयलो आनी तिका आनी भुरग्याक गाळी दीत मारपाक लागलो. तो मारतालो तीच बडी घेवन तिणें ताचेर मारली. तकलेक मार लागिल्ल्यान तो सकल पडलो. उपरांत तिका पुलिसांनी अटक केली. DYSP सुनीता सावंत हे घडणुकेचेर उजवाड घालता. पळयात. आज आमकां सकाळी 7:40 फोन आयलो जिवंतींतल्यान की तांचे कडेन एक मेल मनीस आयला. कौशलेंद्र प्रताप सिंग हो नेवीन काम करता आनी नेवल क्वॉर्टर्सान फॅमिली क्वॉर्टर्सान हो रावतालो. ताका सकाळ फुडें 5 हाडला म्हणून आनी देन ही इज डिक्लेअर्ड डेड इन दॅट ही इज हॅविंग इंजुरीज ऑन हीज हेड. सो तिजे कडल्यान प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन कळ्ळें की तो तिका भरपूर पिवन सोरो पिवन तिका त्रास करतालो, तिका मारतालो. तांचे ल्हान 7 वर्सांची एक चली आसा. ताकाय बीन राती ताणें दुखोळें बिकळें लेट आयलो आमी पिवन आनी ताजे वयल्यान तांची बरी व्हडली कडाक्याची झगडी जाली. एअर कुलर आशिल्लो तो काडून ताणें जमनीर मारलो. देवारो काडून जमनीर मारलो आनी तोडफोड कंप्लीट केली. आनी तिका मारताली ती सेम वुडन रीप घेवन तिणें ताचे तकले बरोबर मारले आनी हो कंप्लीट इंटॉक्सिकेटेड आशिल्ल्या कारणान सोरो पिल्ल्या कारणान तो पडलो आसतलो आनी मागीर तिणें हानींग तिचेर तकलेर रागान हानींग तकलेर मारले. तातूनच ताका भरपूर ब्लिडींग जालें. तिणें मागीर हालचाल करिना तो पळयलो आनी तिणें सायडींतल्या दुसऱ्या तांच्या घोवाच्या फ्रेंडांक फोन मारलो अभिषेक कुमार म्हणून. आनी ताका सांगलें की आमच्या मदीं झगडी जाल्ली आसा आनी तो ताका इंजुरी जाल्ली आसा आनी तो निश्चित पडिल्लो आसा, मातसो हेल्पाक यो म्हणून. ते 5 सुमार गेले आनी तांच्यांनी मागीर एम्बुलन्स अरेंज करून तिका नेवल जिवंतीन हाडलो. थंय ताका डिक्लेअर्ड डेड केल्लो आसा. आमी 302 अंडर मर्डर ऑफेन्स रेजिस्टर केल्लो आसा आनी संध्या चव्हाण जी ताची बायल आसा तिका सद्या आमी कस्टडीन सेक्युअर केल्ली आसा. तिचें इंट्रोगेशन चलिल्लें आसा. डेड बॉडी प्रिजर्व केल्ली आसा पोस्टमॉर्टमाक आनी तांच्या घरच्या लोकांक हे दे आर नेटीव ऑफ फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश. तांच्या नेटिवांकूय कॉन्टेक्ट केल्ले आसा आनी दे आर ऑन द वे. पोस्टमॉर्टम वील बी कंडक्टेड टुमॉरो. बायलूय आशिल्ली मिसेस संध्या चव्हाण म्हणून. ही 32 वर्सांची बायल आनी तिचो घोव जो आसा कौशलेंद्र हो एअरक्राफ्ट हँडलर म्हणून हांगा लास्ट 2 वर्सां नेवीन काम करता. वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. परतून घेवया एक व्यावसायिक विसव.
नेहरू युवा केंद्राक आपली खाशेली इमारत मेळटली, पूण ताचे आदी केंद्राक कांय दीस सरकारी जाग्यार राबितो करचो पडटलो. पणजे जाल्ल्या युवा गौरव सुवाळ्यान इनामां भेटोवपाच्या वेळार मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान तशें उतर दिलां. स्वच्छ भारत अभियानात भरीव योगदान दिल्ल्यान पिळगांव स्पोर्ट्स क्लबाचो मुख्यमंत्री हस्तुकी भोवमान केलो. त्या उपरांत क्लबान मुख्यमंत्र्याचो भोवमान केलो. पळयात. कारण नेहरू युवा केंद्र हे कायम भाड्याच्या जागेत आहे आणि ते पण म्हणजे प्रायव्हेट कुणाच्या तरी भाड्याच्या जागेत आहे. त्यांना गव्हर्नमेंटच्या जागेमध्ये शिफ्ट करणं ही त्यांची पहिली गोष्ट होती आणि त्यानंतर युवा भवन बांधणं ही दुसरी गोष्ट होती. त्यांना एखाद्या गव्हर्नमेंटच्या जागेमध्ये शिफ्ट करण्यासाठी जागा देण्याची मी निश्चितच पुढच्या किती महिन्यात ते मी सांगितलं नाही अजून, पण एक 3 महिन्यामध्ये वगैरे त्यांना गव्हर्नमेंटच्या एखाद्या जागेत शिफ्ट करण्यासाठी नक्कीच त्यांना गव्हर्नमेंटची जागा ज्या पणजी किंवा आजूबाजूच्या या शहरामध्ये त्यांना गव्हर्नमेंटची जागा ती देण्याचा माझा प्रयत्न असेल. युवा भवन बांधण्यासाठी एखादी जागा म्हणजे जे बऱ्याच वर्षीचं स्वप्न आहे नेहरू युवा केंद्राचं युवा भवन असणं, त्या ठिकाणी युवकांसाठी वेगवेगळ्या ऍक्टिव्हिटी होणं, ते युवा भवन बांधण्यासाठी निश्चितच नेहरू युवा केंद्राच्या सहकार्याने गोमंतकामध्ये युवा भवन होणं हे अत्यंत गरजेचं आहे. त्यासाठी सदोदित मीही प्रयत्न करत असेल, तेही युवा भवन करूया. एक कधी नेहरू युवा केंद्राचं एक छोटंसं रोपटं आम्ही मोठं करायचा प्रयत्न केला. तुम्ही आजपर्यंत तिथपर्यंत पोहोचला, पण नेहरू युवा केंद्राचं स्वतःचं एखादं कार्यालय नसावं ही तुमची खंत आहे, तशी माझी खंत आहे. मी बरेच प्रयत्न केले, परंतु त्यासाठी यश मिळालं नाही. तुम्ही आता नेहरू युवा केंद्राचे आणि युवा संस्थांचे प्रतिनिधी तुम्हीच मुख्यमंत्री आहात. त्यामुळे नेहरू युवा केंद्राचं कार्यालय आणि नेहरू युवा केंद्राचं एक युवा भवन असं असावं की संपूर्ण गोव्याच्या विकासासाठी, युवाच्या विकासासाठीच म्हणणार नाही. कारण कित्येक आता इथं आलेले युवक सांगली, सातारा, कोल्हापूर किंवा वेगवेगळ्या जिल्ह्यातनं जिथं जिथं तुम्ही गेलात, जिथं जिथं तुम्हाला ओळखतात, ते सर्व तुमचे चाहते इथं उपस्थित आहेत. त्या सर्वांसाठीही एक तऱ्हेचं एक आदर्श असावं अशा तऱ्हेनं गोव्याचं एक युवक विकासाची प्रक्रिया जी आहे नेहरू युवा केंद्राच्या माध्यमातून. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार अमर चावरिया. मडगांवच्या रवींद्र भवनान आयतारा दुसरो मांडो फेस्टिवल घडोवन हाडलो. वेगवेगळ्या पंगडांनी सादर केल्ल्या मांड्यांचो व्हडा संख्येन जमिल्ल्या लोकांनी आस्वाद घेतलो. तशेंच ग्लोरी ह्या फुटबॉल खेळाचेर आदारीत पयल्या कोंकणी सिनेमाच्या प्रदर्शना निमतान 1983 आनी 1984 वर्सा संतोष ट्रॉफी जिखिल्ल्या खेळगड्यांचो भोवमान केलो. मांडो फेस्टिवल घडोवपाचे रवींद्र भवनाचे हे दुसरें वर्स. पोरू मेळिल्ले फेस्टिवलाचो प्रतिसाद मतींत घेवन अंदूय व्हडा दबाज्यान मांडो फेस्टिवल घडोवन हाडलें. सुवाळ्याच्या उक्तावणाक फामाद संगीतकार फादर पीटर कार्दोज, जॉन मिरांडा, रुझल मिरांडा, रवींद्र भवनाचो अध्यक्ष प्रशांत नायक हजर आशिल्ले. उक्तावणा उपरांत वेगवेगळ्या पंगडांनी मांडो सादर केलो. रवींद्र भवनाच्या उपक्रमाची प्रशांत नायकान म्हायती दिली. गोंयकारपण म्हणटा तेन्ना आमचेर बी एक जबाबदारी जाता की गोंयकारपणाच्यो ज्यो कांय कुरू आसात, गोंयकारपणाची कांय निशाणी ज्यो आसात त्यो सांबाळ दवरपाच्यो आनी त्यो मुखार व्हरपाच्यो. त्याच निमतान ताकाच लागून आमचे इश्ट बाब जॉन आनी बाब रुसेल हेय बी रवींद्र भवनाच्या कार्यकारिणीचेर वावुरतना हे गोंयकारपण आमी कशें मुखार व्हरतले हाजे बद्दल चिंतत रावतात, हाजे बद्दल विचार करतात आनी तातूंतल्यानच गेल्ल्या वर्साक हो कन्सेप्ट आयिल्लो ऑफ मांडो फेस्टिवल. मडगांवच्या रवींद्र भवनान घडोवन हाडिल्ल्या दुसऱ्या मांडो फेस्टिवलांतले हे कांय संगीतमय खीण. ग्लोरी गो फॉर द गोल ह्या फुटबॉल खेळावेल्या पहिल्या कोंकणी सिनेमाचे प्रदर्शन रवींद्र भवनात जालें. ह्या निमतान 1983 आनी 1984 वर्सा संतोष ट्रॉफी जिखिल्ल्या खेळगड्यांचो मानेस्तांचे हस्तुकी भोवमान केलो. सुवाळ्याक ग्लोरी सिनेमाची पुराय टीम हजर आशिल्ली. खेळाची आवड आशिल्ले नवे पिळगेक ग्लोरी हो सिनेमा स्फूर्त दितलो अशें फामाद खेळगडो ब्रह्मानंद शंखवाळकारान सांगलें. बरें जाल्लें जाय, जिखलेलें जाय आनी टीम स्पिरीट जाय. आमकां दिसता कोच कितें म्हणटा आमकां कितें करता कोचाची एक पण
जेन्ना आमकां फ्रूट मेळटा तेन्ना आमी कोचाक रिस्पेक्ट करतात मॅनेजरूय बरो आशिल्लो आलेक्स सांग मडगांवच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेकर. आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमचे वेबसायटीचेरय पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.